गोंयचो कावी कलाकार सागर नायक मुळेचो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून भोवमान केलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून केल्लो भोवमान फक्त म्हजो न्ही, जाल्यार गोंयचे संस्कृतायेचो आनी गोंयचे मातयेचो भोवमान म्हूण कलाकार सागर नायक मुळे सांगता. नमस्कार. आज आमच्या बरोबर आसात, तुम्ही तांकां वळखता आसतले, सागर मुळे, जो गोंयचो आनी फोंडेचो एक कलाकार, जेणी कावी आर्ट म्हणटा तें जगा मुखार हाडलें आनी गोंयभर न्ही तर संवसारभर पावयलें. आनी गोंयची माती म्हणटा तशी ह्या मातयेंतल्यान कावी आर्ट तेणें जगभर पावयलें आनी तांकां तेजी तशी प्रशंसाय जाल्ली आसा. आनी हालींच तांकां राष्ट्रपती भवनान तांकां थंय तेंचो सत्कारूय जालो. आमी तेंचे कडल्यान जाणून घेवया की ही जर्नी तेंची कशी कितें सुरू जाली आनी तेंच्यांनी कशी कितें ह्या कावी आर्टाक फुडें हाडलेलें आसा ती. सागर बाब, आमी जायत्यो गजाली आयकतात, खूब तुमची प्रशंसा जाली. एक बारीक गांवांतल्यान तूं वयर सरलेलो मनीस, आनी कशी कितें ह्या कावी आर्टा कडेन पळयता आनी कशें कितें दिसता तुका? ही सगळी महिमा जावं ही सगळी सगळो चमत्कार आसा पळय न्ही, तो मातयेचो आनी म्हाका दिसता आमची जर संस्कृती आसा पळय न्ही, ह्या संस्कृतीचो आमकां खूब तेजे बद्दल जाणीव जायना की आमची मातयेची शक्ती कितें आसा पळय न्ही, जावं ब्रह्मांडाची शक्ती कितें आसा पळय न्ही, ती म्हाका दिसता हे कलेच्या रुपान आतां परत फुडें येवपाक लागली. आनी गोंयाक आनी आमची गोंयची जें ट्रेडिशन आसा, संस्कृती आसा, ती म्हाका दिसता जगा मुखार आतां परत हाडपाचो हो त्या मातयेचोच निर्धार आसा दिसता. म्हणून म्हाका दिसता हो एकाद बरो सुवर्ण काळ म्हणटा पळय न्ही, तो गोंयाक लागून मातये लागून जालो. कितें दिसता तुका, खूब टायम लागलो हे कावी आर्ट मुखार येवपाक, काय सारको आहा आतां येयला तो सारको आहा टायम? हय, सगळे मातयेक जाय तशी माती करून घेता. आनी म्हाका दिसता भारत माता आमची गोंयची मातयेक इतकी मोग करपाक लागली की तिका परत परत ती आपल्या पदराक आपयता भारत माता. म्हणून म्हाका दिसता आमची राजधानी, भारताची राजधानी दिल्ली परत परत गोंयची मातयेक याद करता. हालींच आमी तुमकां एक आपोवणें आशिल्लें राष्ट्रपती भवनान, तुमचो सत्कार जालो थंय, आनी ह्याच ट्रेडिशनान तूं, ह्याच तुज्या ड्रेसान तूं गेल्लो थंय. कशें कितें सुचलें तुका हो ड्रेस घालून वचपा आनी थंय कसो कितें सन्मान जालो म्हाका तुका? पळय पयलींच्यान आवड आशिल्ली अशी. हांव शक्तिमान जेन्ना पळयतालो पळय सिरियल, तेन्ना शक्तिमान तो मुकेश खन्ना अशें ते ड्रेस बी घालून हांव हारशा मुखार पळोवन अशें खूब फावटी हांव तुवाले बी अशें हें करून पळयतालो, खूब फावटी केलां. तुमी मागीर माक बी घरा कडेन पळयली कोणाकूय विचारपाक शकता हें की सागर हें उलयता तें खरें काय म्हणून. कितें जालें आतां जेन्ना हांवें नवे घरान येयलो, जेन्ना अशें पयलीं हांव करतालो, हांव सगळें म्हाजी पुजा करता तें सगळें न्हेसोनूच करता. पूण जेन्ना येयलो पळय न्ही, आतां हालींच आतां नवरात्री जाली, तेन्ना चैत्र नवरात्री जाली पळय न्ही, तेन्ना हांवें सद्दां हो ड्रेस जावपाचेर हांवें पुजा केल्या. सो तो योग म्हाका दिसता आतां नवरात्रीनीच तेन्ना चमत्कार सांगता. जेन्ना कावी आर्ट सुरू जाल्लें पळय, तुमकां खबर आसा, तुमी तेजी विटनेस आसा, नवरात्री टायमारूच जाल्लें 2020 आनी कावी आर्ट वयर चल्लें. आनी आतां ह्या चैत्र नवरात्री जाल्यो आनी रोखडेंच म्हाका राष्ट्रपती महामहीम राष्ट्रपतीचें आमंत्रण येयलें. सो हो चमत्कार सगळो देवाचो. तेन्ना हो ड्रेस, तेन्ना म्हागे मनाक जालें की हांव आतां फक्त सूट घालतालो आनी म्हाका सुटाक लागूनच म्हणल्यार एक डिसेंट असो म्हणून पळयतालें. पूण म्हाका मनाचें दिसपाक लागलें हांव इतकी आतां आमची प्राचीन संस्कृती हांव वांगडा काम करता न्ही, सूट तेच्या वांगडा मॅच जायना दिसप. जी शॉल घालतालो पळय न्ही हांव सुटाचेर, ती प्रायम मिनिस्टराची शॉल, पूण अशें दिसतालें की वचना आशिल्लें म्हणून. सो हो ड्रेस जेन्ना हांव राष्ट्रपती भवनान गेलो आनी तेन्ना घातलो पळय न्ही, चमत्कार ऑटोमॅटीक जालो. तेजो तो ओवरा जावं हें म्हणटा पळय न्ही, उजवाड म्हणटा पळय न्ही, म्हाका फर्स्ट दिसाच्यान राष्ट्रपती भवनान बाबाजी म्हणून उजगार करपाक सुरवात केल्ली पळय न्ही, लास्ट दिसा त्यो बाबाजीची स्वामीजी जाले. सो हो म्हाका दिसता आयज पळय हांव हें कितें करपाक लागलो पळय न्ही, आनी म्हाका सगळें तेंचे ऑथॉरिटी बी हें सगळें जाण इतकें हें करपाक लागलें की हें तुमी ट्रेडिशन काय म्हणून. आनी हें ट्रेडिशन नाशिल्लें, पूण आतांचें हें ट्रेडिशन सुरू जातलें आनी नक्कीच तेजो म्हाका प्रतिसाद सगळ्या लोकां कडल्यान मेळपाक लागलो की सागर तूं खऱ्यांनीच बरो दिसता आनी हें आमकां सगळ्यांक आवडलें म्हणून. सो ही म्हाका दिसता देवाची सगळी आमची पुण्याय म्हणल्यार आशिर्वाद आनी आमची पुर्वजांची पुण्यायी. ही गजाल बारीक एक नोट केली ती म्हणल्यार राष्ट्रपती जेन्ना तुमी सत्कार जालो तुमकां मॅडम कितें तरी म्हणलें, आतां तुमी कितें तें आमकां खबर ना, आयकूंक येता. पयलीं म्हणल्यार जेन्ना महामहीम राष्ट्रपती म्हाजे कडेन आयली, म्हाका पळोवन खूब खोशी जाली. दुसरी म्हणल्यार जेन्ना म्हाका मेळ्ळी, हांवें जेन्ना सगळें कावी आर्टाची हिस्ट्री सांगली पळय न्ही,
ती हिस्ट्री सांगली जाल्यार म्हाका म्हणपाक लागली तूं म्हणपाक लागली हिंदीन उलयतली ती पूण हेणें तूं म्हणपाक लागली सामकी जोगी दिसता म्हणपाक लागली आनी तुजें तें म्हणपाक लागलें तोंडार म्हणपाक दिसता म्हणपाक लागलें तुजें तोंड सामकें सुंदर आसा म्हणपाक लागली आनी अशें जावन करतरी मागीर तिणें म्हाका शॉल घातलो पळय न्ही तो शॉल घालतना हांवें तें वायब्स आसा पळय न्ही ती बरी अशी मोगान घालता पळय न्ही म्हाका अशी शॉल तें हांवें फील केलें आनी मागीर वयतना म्हाका म्हणपाक लागली तूं म्हणपाक खूब सुंदर काम तुजें म्हणपाक लागलें इतकें बरें काम केलें पळय न्ही तुवें बरें त्या गजालीक वाचयलो म्हणपाक लागलें आनी देशाक लागून तुवें सामकें व्हडलें काम केलें म्हणलें आनी मागीर ती फुडें गेलें आतां मुखार जो कितें विचार आसा कावी आर्ट आसा कशें कितें आनी जर तुका आतां खूब लोक फोन करतात जावं तुका मेळपाक आपयतात तूं कितें विचार केला फुडें? हांव म्हाजे कडेन जाता ते पर्यंत हांव सगळ्यांक मेळटलो म्हणल्यार अशें न्ही की चल हांव आतां असो VIP जावन ना हांव असो तसोच आसतलो लास्ट पर्यंत असो तसो आसतलो जगाक कितकें दिवपाक शकता आनी सामाजीक कार्य काव्य आर्टांतल्यान कितकें करपाक शकता की अशें न्ही की आर्टिस्ट जालो आनी फक्त आर्ट केलो भायर भायर गेलो न्ही लोकां मदीं तो संपर्क उरपा जाय कारण माती सगळ्यांची काव्य आर्ट हें सगळ्यांचें आनी म्हागेलें फक्त इतकेंच की आयज जशें सागराक वळखतात तशें काव्य आर्टाकूय पळोवपाक लागून देशभराच्यानच न्हू तर अख्खे संवसाराच्यान लोक थोड्याच तेंपान तुमकां हांगा पळोवपाक येत ते पळोवपाक मेळटले त्याक तुमकां कॉन्टेक्ट करपाक लागले देश परिसरांतले लोक तुमकां म्हाका आतां सद्याक आतां देशा वर्ल्डाच्या वेगळ्या वेगळ्या भागांनी स्पेशली अमेरिकेच्यान बी म्हाका आतां म्हाज्या संपर्कान आसा व्हडले व्हडले लोक आनी तेंच्यांनी फक्त तेंच्यांनी जें म्हाका सांगलें म्हाजे बद्दल जें पळोवन सांगलें तें म्हणटा की हो कितें तरी वेगळो आर्टिस्ट आसा मनीसय वेगळो आसा आर्टिस्टो आनी स्वभावान बरो आसा म्हणून आनी हेगेलें आर्ट कितें तरी युनीक आसा सो जें सद्याच्या टायमा प्रमाणे कोण करना सो तेका लागून म्हाका अख्खे वर्ल्डाचे सद्या आतां म्हाजेर हें जावप दोळे येवपाक लागले सो म्हाका अशें दिसता की हें म्हाजेर न्ही हें काव्य आर्टाचेर आमच्या संस्कृतीचेर आनी आमच्या देशाचेर येवपाक लागलें आनी हें जावपाक जाय आमी वेस्टर्न आर्ट म्हणटात पळय न्ही तें फॉलो करतात थोड्याच तेंपान आमचें इंडियन आर्ट वेस्ट फॉलो करतले गोंय सरकारा बद्दल कितें तुजो सांगितलें दिसता तुका कारण देशभर तूं वयता आतां आनी गोंय सरकाराची आमी कांयच प्रशंसा करना गोंय सरकार खूब म्हाजे फाटल्यान आसा गोंय सरकार आसा सगळे ऑथॉरिटी आसा आनी आमी केन्नाच खंय वयर सकयल अशें न्ही की सरकार म्हणटरी तेंकांय खूब कितें कामां आसता पूण खंय ना खंय ते पळयतात आनी म्हाकाय तसो तांचो रिस्पॉन्स मेळटा पूण निश्चित रुपान की आतां जे प्रोजेक्ट चालू आसा तितून म्हाकाय खूब तेंचे कडल्यान प्रशंसा काम मेळपाक लागलां म्हाका काम मेळटा म्हणल्यार ते काव्य आर्टाची वाव तितकी वाडटा आनी ती थोड्या तेंपान तुमकां पळोवपाक मेळटली गोवा एज्युकेशन बोर्डान ऑलरेडी 9वेक काव्य आर्टाचो लेसन हाडलो हेजी हेज्यानूय व्हडली गजाल आनी जावपाक शकना कित्याक पुस्तकांनी पावलें शिकपाक लागले म्हणून भुरगीं आनी गोंय सरकाराचे प्रत्येक जे पदाधिकारी जावं ऑथॉरिटी आसा पळय न्ही सगळीं जावं मंत्री आमदार सगळे म्हाका एप्रिशिएट करतात आनी तेंचो भाव म्हाका हेजे फुडें मेळटलो हेज्यानूय बरो मेळटलो म्हाका खात्री आसा परत तुका फुडें तुज्या कामाक शुभेच्छा दिता हे आशिल्ले सागर नायक मुळे आनी तुमी जाणून घेतलेले आसतले की कशा पद्दतीन तेंचो प्रवास गांवच्यान देशभर कसो जालो तो प्रोजेक्टा खातीर विवेक प्रभू